नमस्कार येवकार गोवा टुनायटात राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। गोयच्या पहिल्या विधानसभा वेंचणुकेक जाली 60 वर्सां। केंद्रान गोय मुक्तीक केल्ले ऑपरेशन विजय, मात काँग्रेसीक एकय सीट ना। गोयात सुरवातेकूच हंग असेंब्ली। खासा रिपोर्ट। स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर विरोधक आक्रमक। नगरसेवक आदलो महापौर उदय मागता खर्चाचे ऑडिट। आप म्हणटा अटेम्प्ट टू स्कॅम। उत्पल पर्रीकाराचो आमदाराचेर फार। गोयातले वेगवेगळे नुस्तेमारी उदरगत प्रस्तावांखातीर केंद्राकडच्यान फाटल्या 4 वर्सांत 108 कोटी, मात वर्सान वर्स जाता उणो। ओनू आतां मेरेन फकत 9 कोटी। खासा रिपोर्ट। गोयात देवळांच्या समिती मदीं वाद वाडिल्ल्यान देवळांचे जाता सरकारीकरण। म्हाड्डोळचे राज्यस्तरीय मंदिर परिशदेत सूर। देवळांच्या संघटनांनी एकठ्याय येवचे। हिंदू जनजागृतीचो उलो। आदिवासी फुडारी आदलो केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई छत्तीसगडाचो नवो मुख्यमंत्री। आमदार बीजेपीची बसका जाल्या उपरांत जाले जाहीर। आणि दर्यादेग वाठारांतल्या गावांनी गोठ्याची सुवात घेतली हॉटेलांनी। गोरवार रस्त्यार हणजुणेचे फिश करी रायसाचो पात्रांव। रोहिदास फट्टे थंयच्या गोरवांचो राखणो पॅटर्न। अजीब है ये गोवा के लोग। आदलो प्रधानमंत्री नेहरून म्हणिल्ले। ताच्या फाटले कारण गोयची 1963तली पहिली वेंचणूक। केंद्रान गोय मुक्तीक ऑपरेशन विजय केले, मात गोंयकारांनी काँग्रेसीक एकय सीट दिलो ना। दुसरे वटेन मोगोकूय बहुमत ना। तेको घेवन मोगो सत्तेर। गोंयात सुरवातीकूच हंग असेंब्ली। शेनवारा ह्या वेंचणुकेक 60 वर्सां जाली। त्या निमतान खासा रिपोर्ट। आदलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरून गोंयकारांक अजीब है ये गोवा के लोग अशें म्हणिल्ले। ताचे फाटले कारण अशें। अख्ख्या गोंयान सगळी न्ही गोंयांत न्ही बाकी सगळे कडेन काँग्रेस येताली आनी एकूच अशें हें गोंयान ते सगळे काँग्रेस सोडून फक्त एमजी पार्टी निवडून आली आनी ती बी अशी भरघोस मतांनी निवडून आयले। हें ताका अजाप दिसलें नेहरूक, म्हणून ताचे उद्गार अशें केले की अजीब है गोवा के लोग। He thought and he expected that since Congress had been fighting for liberation in 46, 48, 55, etc., 54, Lohia has been going there and there have been a lot of killings, etc. And then I, as a Prime Minister representing Congress, sent the forces, the military to liberate Goa. Goa has been liberated. So he expected that the Congress will be voted into power. But instead of that, it was a local, regional Maharashtrawadi Gomantak party that was voted into the power. That was a surprise to him. So it was a political statement. It was not a slur on the local people, Goan people. Absolutely no. आता हे पळयात, गोय मुक्त जाले उपरांत विधानसभेची पहिली वेंचणूक 1963 जाली। काँग्रेसीक दिशिल्ले गोयची वेंचणूक ते दोळे धापून जिखतले, मात निकाल वेगळोच आयलो। गोंयकारांनी खरें म्हणल्यार कोणाकूच बहुमत दिवंक ना। काँग्रेसीक तर गोंयांत एकूय सीट मेळूंक ना। दमणाक एक सीट मेळिल्ल्यान गोंयचे विधानसभेत काँग्रेसीचो अकाउंट उक्तो जाल्लो। 1963चे वेंचणुकेंत गोंयचे दमण दीव धरून 30 सीट। सत्ता स्थापन करपाक जाय आशिल्ले 16 आमदार, सुमार 3.5 लाख मतदार आनी 2,60,000 म्हणल्यार 75% लोकांनी मतदान केल्ले। मोगोक मेळ्ळे 14 सीट, युनायटेड गोवन्साक 12 सीट। दमणात काँग्रेस दीव मतदारसंघात अपक्ष जिखले। मोगोच्या तेक्याचेर फोंडे आनी सत्तरीत प्रजा समाजवादी पार्टीचे 2 आमदार आयिल्ले। मोगो 14, प्रजा समाजवादीचे 2 आनी दीवचो 1 अपक्ष धरून मोगोन सरकार स्थापन केले। मोगोक 40%, युजीक 30% जाल्यार काँग्रेसीक 17% मतां मेळिल्ली। पेडणे, दिवचल, काणकोण, केपें, सत्तरी, फोंडे मोगो बरोबर रावले। बार्देशाक मोगो युजीक 50-50, तिसवाडीत चडशे युजी बरोबर रावले।
कुडचडे, पुराय, मुरगांव आणि साश्टीत युनायटेड गोवन्साचे आमदार आयले. पयले 4 वेंचणुकेत मोगो सत्तेर आशिल्ले, मात एकदां तांकां स्पष्ट बहुमत मेळिल्ले. 3 फावट तेंको घेवन सरकार. 1963चे वेंचणुकेत मोगोक 14 सीट मेळिल्ले. 1967चे वेंचणुकेत 16 आणि 1977चे वेंचणुकेत 15 सीट मेळिल्ले. 1972चे वेंचणुकेत 18 सीट घेवन स्पष्ट बहुमता सयत मोगो सत्तेर आयिल्ली. ते उपरांत 1979त काँग्रेसीन मोगो फोडली. 1979 उपरांत मोगोचो कोणूच मुख्यमंत्री जावंक ना. काँग्रेसीन युजीची मतां आणि मोगोचे फुडारी आपले वटेन केले. 1994त भाजपान गोंयांत खाते उक्ते केले. उपरांत मोगोची मतां आपले वटेन केली. सद्याक मोगोचे वाठार भाजपा कडेन आणि युजीचे वाठार काँग्रेसी कडेन आसा. फुडारी चुकलून दोनूय पार्टी एकामेकांच्या मतदारसंघांनी आपले उमेदवार जिखून हाडटा. मात ते वयचो वोटिंग ट्रेंड गोंयांत अजुनूय आसा तसोच चलत आयला हे स्पष्ट दिसता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर विरोधक आक्रमक. स्मार्ट सिटीची कामां फुडेंच धुकला ना. पणजेकारांक आतां धुल्ल खावचो पडटा. पावसांत परत हाल जातलेच. नगरसेवक आदलो महापौर खर्चाचे ऑडिट मागता. आपाचो वाल्मिकी म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या कामात अटेम्प्ट टू स्कॅम. उत्पल पर्रीकाराचो आमदाराचेर फार. दर वर्सा खंय तीच जाप. कामां मात जायना. पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवान कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते फोडीत सुटला. एक खंडा थंय आसात, दुसऱ्या कडेन खणपाक सुरवात. थळव्यागांनी पणजे येवपी कामगार वर्गाक धुल्लो खावचो पडटा. पावसा पयलीं कामां जातली म्हूण स्मार्ट सिटी सीईओ आनी पणजेचो आमदार सांगता खरे, मात आदलो महापौर आतांचो नगरसेवक उदय मडकयकार म्हणटा शक्यच ना. आत्तां मेरेन स्मार्ट सिटीक केल्ल्या खर्चाचो ऑडिट करात म्हूण तो मागता. काम जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की हें काम ह्या पावसा पयलीं सगळें काम कंप्लीट जातलें म्हणून. शेवट आनी एक वर्स फुडें आनी एक वर्स हें कामाक लागतलें आनी खंय तरी गोवोरमेंटान हेचेर एक ऑडिट करपाची गरज आसा. हांवें परत परत सांगलां की क्वॉलिटी ऑडिट आनी जी फायनान्शियल ऑडिट जें आसा हें जावकूच जाय. कित्याक इतके कोटी हे आतां जवळ जवळ 700-800 कोटीचें काम हें आमी म्हणटा, गोवोरमेंट म्हणटा की 800 कोटीचें काम हें आमी स्मार्ट सिटीचें म्हणलां. पूण हें काम जर पळयत जाल्यार आमकां दिसना की 800 कोटीचें काम जालां अशें. आपाचो वाल्मिकी म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या कामात अटेम्प्ट टू स्कॅम. पयशे परत वचचे न्ही म्हूण सरकार आयत्या वेळार एकदम सगळ्या कामांक हात घालता. हॉरिबल क्वॉलिटी वीच वील नॉट लास्ट इवन अ फ्यू इयर्स. फक्त हे घाईन तुम्ही जाणा आसतले की स्मार्ट सिटीच्या फंडाक एक टायम लिमीट आसता. तो फंड तुम्ही जर त्या टायम लिमिटान खर्च केलो ना जाल्यार तो परत सेंटराक वता. म्हणून हो खर्च करता म्हणून दाखोवपाक आनी घाईन सगळें खोणून दाखयलें आनी ताका पर्सेंटेज दाखयले की इतले % कंप्लीट आसा, इतले % कंप्लीट आसा. खरें म्हळ्यार कांयच कंप्लीट ना. ही सगळीं फटींगपणां. आतां परत हो बजेट त्याच कामांक परत वापरलो गेला. दिस इज ऑल एन अटेम्प्ट टू जस्ट स्कॅम द हंड्रेड्स ऑफ क्रोड्स अवेलेबल अंडर स्मार्ट सिटी मिशन. उत्पल पर्रीकाराचो पणजेच्या आमदाराचेर फार. आमदार दर वर्सा पावसा पयलीं कामां जातली म्हणटा, मात तशेंच जायना. खंय तरी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाची अकाउंटेबिलिटी आसा ती ना. ब्युरोक्रेट्स कितले म्हटल्यार दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल. आनी ते पणजेन परत हाडचे पडटले जाल्यारूच स्मार्ट सिटीज न्हय, इवन गोईंग फॉरवर्ड ते अनअकाउंटेबल काम अशें जायत रावतलें. MLA लास्ट 3-4 वर्सां तेच सांगता दर मनसुनाक सोंपता अशें. सो हांव MLAचेर काय उलयना आनी म्हाका दिसता तांणी ताचे कडल्यान ते सगळें काडून घेतलां. सो खंय तेच सांगता न्ही, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान जी अकाउंटेबिलिटी दाखोवंक जाय. मे बी MLAक दिसता की सिन्स तो पयशे आनी हे घालून एक 6 म्हयने पयलीं इलेक्शनाच्या तो जिखून येता, ही इज नॉट अकाउंटेबल. पलीकडे काय ना. ब्युरोक्रेट्स जो आतां सद्या आसा जाका इन्चार्ज केला तातूंत म्हाका थोडे इम्प्रूवमेंट डेफिनेट दिसल्या आनी होपफुली तो करचो. पण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हॅज टू बी अकाउंटेबल. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आनी चेतन गावस. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या नुस्तेमारी उदरगत प्रस्तावां खातीर केंद्रान फाटल्या 4 वर्सांत 107 कोटी 95 लाख रुपया मंजूर केल्यात. प्रधानमंत्री येवजणे खाला मेळपी हो फंड वर्सान वर्स उणो जायत आसा. 2020-21 41 कोटी मेळिल्लो. अंदू आतां मेरेन फक्त 9 कोटी मेळ्ळे. राज्यसभेत खासदार तानावडेन विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप. खासा रिपोर्ट. गोंयांतले वेगवेगळ्या नुस्तेमारी उदरगत प्रस्तावां खातीर केंद्र सरकारान फाटल्या 4 वर्सांत 107 कोटी 95 लाख रुपया मंजूर केल्यात. प्रधानमंत्री येवजणे खाला मेळपी हो फंड वर्सान वर्स उणो जायत आसा.
खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप मेळ्ळ्या तातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता. पळयात. 2020-21 41 कोटी 46 लाख रुपया, 2021-22 43 कोटी 57 लाख रुपया, 2022-23 13 कोटी 44 लाख रुपया, 2023 म्हणल्यार अंदू आतां मेरेन 8 कोटी 93 लाख रुपया. मंजूर जाल्लो फंड पळयल्यार 2020-21 41 कोटी 46 लाख रुपयांचो फंड मेळिल्लो. 2021-22 तो वाडून 43 कोटी 57 लाख रुपया जालो, म्हणल्यार 2 कोटी 11 लाख रुपया वाडले. मात फाटल्या 2 वर्सांत फंड सापूच उणो जाला. 2022-23 फकत 13 कोटी 44 लाख रुपया मंजूर जाल्ले, एकदम 30 कोटी 13 लाख रुपया उणे. 2023-24 म्हणल्यार अंदू आतां मेरेन फकत 8 कोटी 93 लाख रुपया मंजूर जाल्यात, म्हणल्यार पोरू परत 4 कोटी 51 लाख रुपया उणे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी महेश गाडी. गोंयांत देवळांच्या समिती मदीं वाद वाडिल्ल्यान देवळांचें सरकारीकरण जाता. गोमंतक महासंघ हिंदू जनजागृती समितीच्या राज्य पावंड्या वयल्या मंदिर परिशदेंत सूर. गोंयांत सगळे एकठांय, देवळांच्या संघटनांनी एकठांय येवचे. हिंदू जनजागृतीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदेचो उलो. म्हाड्डोळच्या परिशदेक लोकांचो प्रतिसाद. जी विविध प्रकारची आक्रमणं झाली, मालिक काफूरने केलं, मुघलांच्या काळात, बहामनी राज्याच्या काळातलं आक्रमण होतं. त्या काळातही मंदिरं बांधली गेली आणि नंतर पोर्तुगीजांच्या काळातही मंदिरं बांधली. काही ठिकाणी विश्वस्तांमध्ये वाद आहे, काही ठिकाणी महाजनांमध्ये वाद आहे, काही ठिकाणी महाजन आणि सरकारमध्ये वाद. आपण एका घरात राहतो तेव्हा देखील एका घरात देखील प्रत्येकाचा विचार वेगळा असतो, त्यामुळे किती वाद. या सगळ्या वादाच्या संदर्भात आज जर आपण बघितलं तर शेवटी आपल्याला जावं लागतं. जर आपण प्रश्न बघितला की ज्या न्यायालयात आपण जातो तिथे मी सत्य बोले मी शपथ कशावरती घ्यावी लागते, म्हणजे न्यायालयात सुद्धा मी सत्य बोले हे सांगण्यासाठी धर्माचा आधार घ्या. मंदिरांचा ठरवून सिस्टमॅटिक विध्वंस केला गेला आणि असे पोर्तुगीजांचे रेकॉर्ड्स आहेत की एका वर्षामध्ये 66 मध्ये 300च्या वर मंदिरं तोडली गेली, अजून एका वर्षामध्ये बार्देशमध्ये 350च्या वर मंदिरं तोडली गेली, छोटी मोठी सर्व प्रकारची. हे त्यांनी नोंद ठेवलेलं आहे, आपण नाही, पण त्यांच्या रेकॉर्ड्समध्ये असं आहे, कारण त्यांनी खूप अभिमानाने ते मिरवलं की आम्ही ही पेगन मंदिरं उद्ध्वस्त केली. ते संघटित एकत्रित येतात आणि आपल्याला ज्या मागण्या आहेत त्या व्यवस्थितपणे सरकार दरबारी मांडतात. मग मंदिरांचं संघटन का असू नये, मंदिरं का संघटित असू नये या दृष्टीने आपणही विचार करणं आवश्यक आहे. मी अन्य धर्मियांची उदाहरणं सांगत नाही, ते आपल्याला व्यवस्थित ज्ञात आहेत, आपण जाणकारही आहात, परंतु आपण काय करू शकतो हे याचे उदाहरण आहे. गोव्यात यानंतर फॉर्म 15 रिलिजियस स्ट्रक्चर म्हणून 350 मंदिरांची यादी 2013 साली सरकारने घोषित केली. सुप्रीम कोर्टचा आदेश आहे, कुठली मंदिरं घुसवून दिली, जुनी पुरातन मंदिरं त्यात होती. आदिवासी फुडारी आदलो केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई छत्तीसगडाचो नवो मुख्यमंत्री. छत्तीसगडाच्या आमदारांची बीजेपीची बसका जावन नाव जाहीर जालें. छत्तीसगडात 32% आदिवासी आसा. त्या फाटभुंयेर विष्णुदेवाक मुख्यमंत्री करप म्हळ्यार मास्टर स्ट्रोक म्हण राजकीय क्षेत्रांत चर्चा. गोंयांतली पयली क्लोथ्स बँक सांखळे उक्ती जाली. सांखळेच्या रोटरी क्लबान फुडाकार घेवन बस स्टँडार सुरू केल्ली ही बँक 12 म्हयने उक्ती आसतली. गरज आशिल्ल्यांनी कपडे व्हरचे, लोकांनी चड वापरूंक नाशिल्ले, गरज नाशिल्ले कपडे जमा करचे म्हण उक्तावणाक आयिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आपण विलिंगली आम्ही पळयता की आजकाल लोकांक दोनदा घातल्या उपरांत तरी घालपाचे चड वेळ कपडे घालून दिसना, ते बरें ड्राय क्लीन करून बरें प्रेस करून थंयसर दवरचे आनी जेणे करून ते उरलेले लोक जे आसा ताका यूज करपाक शकता ते यूज करपाक शकतले. म्हाका खबर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, म्हणजे तसो क्लोथ बँकेंतल्यान डायरेक्ट कपडे येवन व्हरपूय तशें बरें कठीण आसता, कोणी सहसा येवन व्हरना, पण निडी आसलेलो मनीस व्हरतलो हाजी आमी अपेक्षा करुया. निडी आसलेल्या आमी थंयसर रावन आपूण व्हरून जर दिले, रोटरी क्लबानूय केन्ना इनिशिएटीव घेवचे, कारण थोड्या जाणांक लज दिसतली की हांव केन्ना येवन कशें व्हरप काय म्हणून. जर रोटरी क्लबाचे मेंबर स्वता उबे रावन निडी आसतना घेवन जर ते दिले जाल्यार ते चड बरें जातलें, कारण कोणी व्हरतना म्हाका पळयत काय म्हणून आनी म्हाका पळयत हांव कपडे व्हरता मरे म्हणून ओके हे दिसचें न्ही, कारण निडी आसतल्याक गरज आसतल्याक लज दिसतली.
आणि लस दिसली ना तर त्याची आमी संवय घालची पडटा. मुळगावच्या मायनिंग लीज वाठारांतल्यान सरकारान 230 घरां, 14 देवळां, 2 शाळा, 3 तळे धरून 164 हेक्टर जमीन सोडची थळावे मागतात. मागणी पुराय करिनासतना मायनिंग करता जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी. मागणी मान्य जायो मेरेन पंचायतीन कसलेच परवाने दिवचे न्हय म्हण लोकांचो थाराव. आमच्या लिजान जे आमचे जी घरां हे ते दाखयल्या ते सगळे लिजांतले काडचे. तुजी जी मायन सुरू करपाच्या लास्ट घर जे आमचे आसा थंयसून 200 मीटर पेज आणि थंय तूं बफर झोन मार आणि तूं मायन सुरू कर. आमकां आनी हें ना, आमचें हें ना. पण जी आमची घरां लिजान आहा, तळी लिजान आहा, ही सगळी तळी घरां देवळां ही लिजांच्यान काडची असो आमी ग्रामसभेक ठराव घेतला. जर आमचे जे हे प्रश्न आमी जे दिल्या हे प्रश्न जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत सरकारान मायन चलोवंक कशीच दिवंक जायना. आणि समज बाय फोर्स जर करपाचे केले जाल्यार आमकां थंय न्हिदचें पडटलें. आमी ती कशीच चालू करूंक दिवचे ना. कितलीही वर्सां जाली तरी अजून मेरेन ते आमकां हाऊस नंबर दिना. आमी वचोन थंयसर एवरी मंथ आमी थंय वयताली. गेल्या उपरांत ते आमकां एकूच सांगताले की तुमची एरिया मायनिंग लीज, तुमची जरी तुमची ओन प्रायवेट प्रॉपर्टी आसली तरी सुद्धा ती मायनिंग लीज, त्या कारणान आमी तुमकां हाऊस नंबर दिना, लीगल हाऊस नंबर दिना. सो यू बेटर गो टू द मायनिंग डिपार्टमेंट अँड गेट NOC फ्रॉम देम. अँड एक्चुअली वी वेंट देर ऑल्सो. आमी थंयसरूय गेली, NOC खातीर अप्लाय केले. दॅट दे आर टेलिंग ओवर देर दॅट दीस मॅटर इज ऑफ कलेक्टर, मामलेदार, यू डोंट कम हियर. आमची देवळां, आमची शेतां, आमची तळी सगळ्यो ते लिजान गेल्लेले आसा. त्यो भायर काडपाचो म्हत्वाचो विशय आहा. बाकी सगळे विशय सेकंडरी मागीर घेवपाक मेळटा. पूण हो विशय जर फाटल्यान पडलो आनी बाकीचे विशय जर प्रामुख्यान येयले जाल्यार हो विशय केन्नाच सॉल्व जावचो ना. गोयची ट्रॅव्हल एजन्सी झी ट्रॅव्हल्साक UKतली बेस्ट इमर्जिंग ट्रॅव्हल एजन्सी म्हण आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा. व्यवस्थापकीय संचालक आरिफ खान म्हणटा UKत स्थायीक जाल्ले भारतीयांच्या तेक्या बगर हो पुरस्कार शक्य नाशिल्लो. पोरूय तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो. Firstly, I would like to thank the organizer and the jury members for nominating and awarding the best emerging travel company for Zee Travels again. I'm very proud that I won this award in the age of 22. I would also appreciate the love of the customers and the support of them they provide us. I will be very helpful to them again, and I believe to provide the best possible service to them in future again. Thank you very much. जिद्द असल्यार कितेंय करूं येता हे मोरजेचे दिव्यांग विनिता शिरोडकारान सिद्ध केले. मिस डेफ इंडिया सर्त जिखल्या उपरांत आफ्रिकेतले मिस डेफ वर्ल्ड सर्तीत विनिता चवथे आयले. बापूय गेल्या उपरांत आवयन वडापावाचो गाडो चलोवन ताका शिकयलें. आतां सरकारी नोकरेचो उलो. आमदार जीत म्हणटा यत्न करता. खासा रिपोर्ट. ते म्हणटा की हांव आफ्रिकाक गेले आनी ते फॅशनसून भाग घेतले आनी 4th विनर येयले. ते आपूण खूश आहा म्हणटा, खूब खूश आहा म्हणटा की आपूण जिखून येयले म्हणून. मोरजी हांगा आसात आनी हालींच विनिता शिरोडकर मिस डेफ इंडिया आणि मिस डेफ वर्ल्ड ह्या सर्तीन चवथे आयल्या आनी ताका शुभेच्छा दिवपाक खूब जाणां घरा येत आसात. ल्हानपणा पासून ते डेफ आसा आनी ताका ऐकपाक उलोवपाक येना. जेन्ना ताका 3 वर्सां 4 वर्सां जालीं तेन्ना ते आई बाबा इतले उले आसले आनी कितें उलयना ते आई आनी बाबा हे 2 शब्द उले आसले. मागीर ताका हांवें कितें केलें हितून घातलें, बालवाडीन घातलें मोरजी. ते बाई म्हणून लागली ताका म्हणाली स्पेशली स्कूल आहा म्हणून लागली परवरी, थंय ताका घाला म्हणाली स्कुलान. हांगा ताका तितलें जमचें ना म्हणजे बालवाडीन कितें सांगलेलें कळचें बिळचें ना म्हणालें. सो एकंदर त्याची आई जी आसा त्याची आई आमी त्याची आईचे जे एक बारीकशे गाडो आसा त्या गाड्या कडेन आमी आसात आनी ते
दनपारां एक 3 सुमार हांगा येता आनी 3 ते राती 12 मेरेन हांगा ती काम करता. हांव आतां धाकटो असो हांगा मदल्या वाड्यार गाडो लायल्लो. म्हाका म्हाजो मिस्टर चले आसलो पयलीं. आतां ताका 9 वर्सां जालीं तो हें जालें डेड जालें. त्या उपरांत हांव चलयता आनी तेजेरच आमचें सगळें चलता. आनी तांचे एकूच मागणी आसा की सरकारा कडेन खंय तरी विनिता शिरोडकराक खंय तरी सरकारी जॉब दिवचे. वाड्या वयले म्हणटकच आमच्या वाड्याचे म्हणटून आमकां खूबच असो अभिमान कसो. आनी आज ताणें खरेंच नांव काडलें, खरें आमच्या देशाचें नांव. कितें सांगूंक सोदता विनिताक जॉब ह्यो दिवपाकूच जाय अशें म्हाकाय दिसता. जॉब जाय ताका, कित्याक तितली परिस्थिती तेंची हें ना, पूण तरी पूण ताणें बरें हें केलें न्हू. सावथ आफ्रिकेक वता म्हणजे फकाणो न्हू. खरेंच आमी प्राऊड मुवमेंट आमकां, आमी एज अ पेडणेकार आनी स्पेशली मोरजेच्या गांवांतल्या लोकांक की तेणी आख्या देशांतल्यान रिप्रेझेंट करून संवसारान 4थ्या रँकिंगाचेर येयला. आमची पूर्ण प्रयत्न आसतलो की ताका गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी मेळची, कित्याक म्हाका दिसता तेंच्या फॅमिलीक जस्टीस न्याय दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज जर देशाचें आमचें नांव वयर काडटा जाल्यार आमी सरकारान रावन सरकारा कडल्यान कितें तरी तांकांय मदत जावंक जाय, हेची आमी काळजी घेतले आनी डेफिनेटली हे प्रायोरिटीचेर आमच्या कामाचेर आसतलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. आयज जमनीक भांगरा परस चड मोल दर्यादेगेच्या गांवांनी तर खूपच. लोकांनी गोरवां सोडलीं, गोठ्याची सुवात रेंटेड रुमांनी घेतली. गोरवां रस्त्यार. एक्सिडेंट जावन जखमी जाल्ल्यांची तर अवस्था सामकीच बाबत म्हणटा हणजुणेचो होममेड फीश करी रायस हॉटेलाचो पात्रांव. तो गोरवां बरोबरूच सुणी आनी माजरां खातीरय काम करता. आयच्या पॅट्रन सिरिजांत मेळ्या रोहिदास फडटेक. आयज जमनीक भांगरा परस चड मोल दर्या देगेच्या गांवांनी तर खूपच. लोकांनी गोरवां सोडली, गोठ्याची सुवात रेंटेड रुमांनी घेतली. गोरवां रस्त्यार. एक्सिडेंट जालो जाल्यार मालक लुकसाण भरपायक हजर अशी परिस्थिती. गोरवां अशी सोडची न्ही, तांची खावपाची तरी वेवस्था करची म्हणटा हणजुणेचो होममेड फीश करी रायस हॉटेलाचो पात्रांव रोहिदास फडटे. ताणें हणजूण वाठारांतल्या गोरवांची सेवा सुरू केल्या. फाटल्या 8 वर्सां सावन तो एक्सिडेंटात जखमी जाल्ल्या गोरवांक वखद पाणी करता. बरोबर सुणी माजरांची सेवा, स्टेरिलायझेशन करता, तांकां जेवपाक खावपाकूय दिता. कितली वर्सां जाली हे करता अशें कितें कितें तुमी करता गोरवां खातीर, सुण्यांक खातीर, माजरां? 8 वर्सां जाली. आमचे रस्त्यार आतां जीं गोरवां भोंवतात, मागीर सुणी, मागीर माजरां बिजरां आनी इकडेन तिकडेन कोण तांकां सोडटा हाडून तांकां सुण्यांक बी. आमी मागीर तांकां रेस्क्यूय करता आनी तांकां मातशें वाडून कोणाक ना कोणाक आमी दिता तशें करता. आनी जीं गोरवां आसात न्हू ती रातची इकडेन तिकडेन आसता, तेंचेर एक्सिडेंट जाता आनी लोक गाडी मारता, ट्युरिस्ट सगळे तेंची हें हाड मोडटा हें करता. मागीर आमी तांकां गाडयेन घालतात आनी मळ्या शिकेरी धाडटा. नाजाल्यार गोशाळेक नाल्यार हय वाघाक तें थंय धाडटा आमी गोशाळेक शिवोले धाडटा. आनी ते आमकां पंचायत मात सगळी सपोर्ट करता. केन्ना केन्ना मेली सुद्दां जाल्यार तांकां पुरपाक पयशे प्लस ट्रान्सपोर्टाक आमकां दिता. आनी तांकां गाये बी जाता सगळे तांकां सगळे गाये आनी किडे पडटा ती सगळें वखदां हांव घालता. आनी आमकां वेटनरी आमची शिवोले ती डॉक्टर्स बिक्टर आमकां खूब सपोर्ट करता. म्हाजे पयशे हांव स्वताचे ते कितें आहा ते हांव म्हाजे पयशे मोडटा तांकां पाव मागीर आनी कितें पेट्रोलाक हेका तेका सगळ्याक आनी त्या टॅबलेटां हे सगळीं आमी घालता. सगळ्या मतदारसंघांनी गोशाळा आनी सुणी माजरां खातीर एडॉप्शन सेंटर जावचे रोहिदासाचो सरकाराक उलो. एक गोशाळा आमची 40 कॉन्सल्टेशन जावची अशी म्हाजी इच्छा. प्लस पपी एडॉप्टेशन सेंटर कशें माजरांक एडॉप्टेशन तांकां हाडून सोडटात. स्टरिलायझेशन ऑपरेशन हय तेंचे जावचें. म्हापसा हाडून सोडटात तांकां. ती मागीर निकी मॅडम येता ती मागीर घेवन बाबडी वयता आनी हांव सगळे हांगा कोणाच्या घरांनी वयता केस घेवन आनी तेंची स्टरिलायझेशन करता. दीस रात फोन आयलो की ते धांवतात, सुण्यांक माजरांक गोरवांक मदत करतात आनी खूब इमोशनल ह्या वेळार ते फील जाले आमचे कडेन उलयता आसतना. सरकारा कडेन तांची मागणी इतलीच आसा की सरकारान खंय तरी तांची सुण्यांची माजरांची गोरवांची दखल घेवची. पॅट्रन सिरिजा भितर चेतन गवसा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.